आमी पळयता की देवान आमकां सगळ्यांक बरी केलेली आसात, आपली भुरगीं केल्लीं आसात, देवा सारकी आमी. पूण आमचे मदें हे वायटपण कशें उपजावता तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार हें वायटपण जेन्ना आमी देवा सरशिलीं कडसडटा तेन्ना आमी आमकां जाय पळय तशें करूंक लागता. पळयात, सावलूक देवान निवडलेलो, पूण सावलू पळय दाविदाचेर जळोंक लागलो. कित्याक दावीद आपणा परस आतां बरो झुजारी जाला म्हणून. ताका नाका आसलेलो की तो आतां भुरगो म्हजो राजा जातलो, म्हणजे म्हज्या जाग्यार तो राजा जातलो. हे भाशेन ताच्या मदें कुण्णाटकायची भावना चिंतना येवंक लागली. आनी इतलेंच न्हय, ताका काडून उडोवंक सोदी, तो मारूंक सोदी. आतां देवान ताका नेमलेलो, तो देवान निवडलेलो राजा, ताणें सगळें देवा सारकें बरें करूंक जाय आसलेलें. आनी पळय आतां हें वायट ताचें सगळें उपजावता. पूण ताका पळय कशे भाशेन देवूच पोत्तून हाडटा. दावीद ताका मारचें आसतना ताका सांगता, पळय तुका हांव खरेपणी मानता, तूं देवान मागलेलो, म्हज्यान तुजेर कांय आड करूंक जायना. आनी तो मागीर सिद्धिदान येता, वय ताच्यान म्हाका मारून उडोवंक जातालो आसलो, हांव ताचो शत्रू आसलेलो, पूण ताणें तें करूंक ना. ताणें ताका दाखयलें, हें पळय वस्त्र तुज्या हाचें म्हजे कडेन आसा. तर मागीर हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत परिवर्तीत करून देवाक तो भोजूंक लागलो. हे भाशेन आमच्या सगळ्या मदें जावंक जाय. आमी चुकता आनी देवान आमकां पोत्तून आपल्या गोपांत घेवंक तो तयार आसा. पूण आमी कितें करता, आमकां तर कोण कितें वायट करीत जाल्यार मागीर आमी तांकां ते भाशेन पोत्तून लेखनान. कित्याक लागून? पोत्तून आमी देवा बरोबर ना म्हणून. जेन्ना आमी देवा बरोबर आसता तेन्ना आमी सगळ्यांक भोगसूंक लागता. कित्याक आमी न्हय, देव जो आमचे सगळें आसा तो भोगशिता. आनी हाका लागून तो आमकां विचून काडटा. पळयात, दुसरें वाचून पळयल्यार ताणें तांकां आपणाशी आसच्याक आनी आपूण प्रवचन करतलो तें तांकां ही पदवी तांकां दिलेली आसा. पिडा रोग बरो करच्याक, देंवचार काडच्याक. हे भाशेन कशें जातलें तें ताका एकवटान रावली की तो आमचे सगळो वावर करतलो. तर ही कृपा आमकां दिल्ली आसा. तर आमी आतां ही आपणावच्याक थोडो वेळ ओगेपणांत रावया. जेजू जो आमचे सगळें आसा ताका आमी आजीर जावया आनी आमचें जिवीत सगळें देवाक भेटोवया. आमच्या हात अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यान, पांयांची बोटां सातींचुत्तान तकले मेरेन बरोवन येता. आनी सगळें आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें आसा, तें ताचें सवें दवरया. ताचें बरेंपण आनी आमचें वायटपण आसा तें. कित्याक तो आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिवंक आयलेलो आसा, ताणें दिल्लेली आसा. तर आतां आमी तें आपणावया आनी ताचें जिवीत आमी अदीक पत्करया.